सो हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सगळीं कशी आहे तुम्ही? बरी आहे न्ही? आनी हांवूय बरो आहा. सो आयज आमी वचपा नाही भायर, घरा कडेन आहाय. आनी काल आयज जे भशेन तुमकां दाखयलोलें पिरामिड्स थिंग गेलोलो 2 प्लेसीर आनी बेगे येयले आमी. सो आय एम व्हेरी सॉरी म्हाका सगळें तुमकां दाखोवपा मेळ्ळो ना. आनी आतां म्हाका च्या पिवपा जाय. टायम 8 जालो आहाय. आतां उठोलो हांव आनी तेजे उपरांत मागीर जी कितें मुगे ड्युटी आहा ती करपा जाय. आमी सद्या इजिप्टाकूय आहाय, गेलो नाय घरा, कुयट गेलो ना अजुनूय, वयतले चोय केन्ना पावताय ते. आतां च्या केल्या आनी आयज म्हाका कुकिंगूय करपा जाय. आनी आतां च्या पिवपा वयता आनी मागीर तुमकां हांव मेळटा, परत मेळटा. आतां हांव फ्रेंड्स किचना येयला च्या पिवपाक आनी च्या रेडी करून दवरलो आहाय चोय. गेली आयच्या दिसा च्या. काल काल तरी मिल्क टी केला, आयज ब्लॅक टी आहा, हेचो टी बेग आयला आनी क्रॉसंट आहा दिला आहा. सो च्या पिवन मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स आतां मुगे सगळें ऑलमोस्ट जाला काम आनी कितें उरलो आहा तें इवनिंग सांजे उरलो आहा. आतां भायर वचना कित्याक भायर डस्ट आहा चड, थिंग मागीर उलोवपा मेळपाना. ते पिरामिड्स आहाय तेजो सगळो डस्ट येता, काल गेलो थिंगा. सो आतां मुगे एक्सपिरियन्स हांव शेअर कोत्ता जे हांवें गल्फान काम केलां आनी गोंयांत काम केलां तें. आयचो व्लॉग आहा तो मोस्टली कुकिंगाचो आहा. सो आयज म्हाका कुकिंग करपा जाय, तें बी तुका हांव दाखयता सगळें कितें हांव कोत्ता तें. आनी सांगपा म्हणल्यार गोंयांत हांवें 2 कडेन काम केलां. एक कडेन केलां नॉर्था केलां, नॉर्थ ते म्हापसा सायडी. थिंगा हांवें सेवरिना गार्डन्स म्हणून प्लेस आहा, एक हॉल आहा वेडिंग काजराचें. थिंगा हांवें केलां 8 वर्सां. थिंग कुकिंग हितून केलां. थिंगा कुकिंग शिकोलो आनी ती जायत कंपनी बरी आहली ती सेवरिना गार्डन्स म्हणटाय ते. आनी तुमकां खबर आहा तेंगे तें कॅफे झेवियर्स, गोल्डन ओवन, झेवियर पेस्ट्री सगळें तेंगलें तें. म्हापसा कोणा येता तेंकां खबर आसतली. आनी नॉर्था हांवें काम केलें तें VM सालगांवकर इंस्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, ती एक कॉलेज आहा सालगांवकारांक गेली. थिंगा हांवें काम केलां. थिंगा ऑलमोस्ट हांवें 1.5-2 वर्सां केलां. थिंग जायते डिफरंट टायप शिकपा मेळटाले, जावं पेस्ट्री हितून, कुकिंगा हितून. सो थिंग शेफ आहलोले, हांव किचन स्टिवर्ड आहलो थिंगा. सो थिंगा थोडें काम हांव जायते कुकिंगा शिकोलां. शिकल्यार न्ही तुमी हूंय आसूं घरा कुकिंग कोत्ताय थिंगा कोणूय तुमगे पेरंट्स कुकिंग तें चोवपा जाय. जर तर तुमी भायर येतले हूंय गोंया पासून काम कोराय हूंय कोराय, कित्याक काम तर शिकल्यार कुकिंग तर शिकल्यार न्ही रांदून जेवपा मेळटा आपल्याक जाय तें. कोणाचेर मागीर डिपेंड रावपा न्ही, बाबा तो आपल्याक कोण दितलो हो आपल्याक तो आपल्याक अशें करून ना. हिंग पासून जरी तर भायर येताय जाल्यार आतां हांवें भायर म्हणटू हांवें काम केलें तें दुबय केलां. दुबय 4 वर्सां केलीं. थिंगा आमगे कंपनी आहली ती जेबलेली आहलेली पोर्टार फर्निचर कंपनी. थिंगा आमकां स्टार्टींग ते कंपनीन आमकां एकोमोडेशन प्रोवायड केलेलें सगळें आहलोलें, टायमार सॅलरी बेलरी. पूण कंपनी कडेन थिंगा किचन नाहलोलें. सो ते एकोमोडेशनान ती कंपनी आमकां पयशे दिता जेवणाचे. सो आमी ते भायले मालबारागे मॅश आसत तेंगे ऑर्डर करून खाताले. सो आख्खी फूल कंपनी जितले आमगे कंपनीन हे आहलो तितले वर्कर आहलो तितले सगळें जेवण येतालें. आनी अशें करून तें मुगे थिंगा एक्सपिरियन्स आहलो. मागीर सेकेंड आमकां कॅम्प आमगे शिफ्ट केलें आल्कोज वयले. आल्कोज म्हणटाय ते दुबय. थिंगा आमकां कंपनीन किचन बी प्रोवायड केलोलें सगळें, गॅस बेस कंपनीन दिलोलो आनी आमी थिंगा कुकिंग करून जेयताले. सो थोडो आमकां पयशे सॅलरी आहलो तो सेव जातालो जेवणा वखदां, कित्याक आमी सगळें मेळोन करताले. मुगे फ्रेंड आहलो नाचणेचे जावं आनीक खंयचे आमी गोंयकार मेळोन आनी थिंगा आमी फ्रेश नुस्तें हाडटाले. जुमेरा ते हॉटेल आहा थिंगसान नुस्तें हाडप, बरें येयलें थिंग मेळटालें आनी दुसरे सुपर मार्केटान मेळटालें नुस्तें. आनी तुमकां खबर आसतली तुमगे एक्सपिरियन्स दुबय केशें कोन्न आहा तें. सो हांवें आतां बरें वर्सां जालीं पयलीं काम केलो थिंगा आनी डिफरंट एक्सपिरियन्स आहा. थिंगा एक कडेन जेवणूय तुमकां कंपनी प्रोवायड कोत्ताय. सो डिपेंड्स आहा तुम कितें आहा तें तुमगे एक्सपिरियन्स तुमी कमेंट करून थिंग शेअर कोराय, सो दॅट दुसऱ्यांकूय कळपा बरें. सो आमी दुबय अशें करून रावताले सगळे वांगडा हायजीन आमी रावताले, कितें जाल्यार आमी कोत्ताले सगळे जाण. डिफरंट नॅशनॅलिटी आहलो थिंगा ते आमकां शेअरिंग कोत्ताले, आमी तांकां आमगे फेस्टिवल आहले शेअरिंग कोत्ताले. सो एकमेकां शेअरिंग करप. आनी थिंगा सावन थोडें हांव कुकिंग शिकोलो, गोंयांनी शिकोलो. मागीर हांव दुबय सावन गोंयां गेलो, दुबय काम सोडून. आनी मागीर हांव कुयट येयलो. कुयट कंपनीन एप्लाय केलेलें पूण म्हाका कंपनीन मेळ्ळो ना. सो म्हाका जॉब जाल्लो हांव घरा येयलो. घरानूय बरें आहा काम. सो फर्स्ट हांव 2 घरां चेंज केलें. एक घर आहलो तें हांवें 3 वर्सां काम केलें तें सोडलें आनी मागीर दुसरे प्लेसीर येयलो.
आनी आतां सद्या कितें हिंग कुकिंगा म्हणल्यार आमकां जेवण मेळटा हें तुमकां जायत पट दाखयलां जेवण मेळटा हिंग कितें आसता कुयड बी अशें करून कूक आसताय कुकिंगा आंध्रा फिलिपिनी गोंयकारूय आसताय बंगाली आसताय डिपेंड्स सगळे घरान कूक आसताय मोस्टली नाजाल्यार तुका जेवण तरी मेळटा तूं ड्रायव्हरा येता कितें येता जेवण मेळटा पूण हांव कितें म्हणटा थोडें तरी कुकींग शिकोवन येवपाचें सो दॅट तुमकांय बी करपा बरें जातलें पूण हिंग कितें आहा हिंग कितें ती दिताय कुयटी लोक कांय तूं पोटा जेवण हाण केन्ना उण कोन्नाय ती दिताय जेवण हाण तुका सगळें मेळटा सॅलरी बेलेरी टायमार हिंग लुलू सुपर मार्केट आहा हायपर मार्केट लुलून तुका फ्रेश फूड आख्खें मेळटा केन्ना हॉलिडे बी गेले जाल्यार थिंगाय जेवपा जाता खावपा जाता हाडपाकूय जाता नुस्तें बी मेळटा ग्रँड हायपर आहा मालिया सिटीन थिंग सगळें मेळटा सायडीक ते रेस्टोरंट आहा लायक गोवन टायप सगळें मेळटा थिंगा थिंगाय सान आमी तशें करून कोत्ताय आनी हांव आतां घराको मोस्टली म्हाका जायते वर्सां जालीं हांव कुकींग करून जेयतां सो म्हाका मुगे जेवण बरें दिसता आमगे आनीक एक पार्टनर ते कडेन पयलीं हांव जेयतालो दोगूय आमी जेयता वांगडा आनी अशें करून जाता पूण हांव कितें म्हणटा कुकींग शिकल्यार न्ही वायट न्ही बरें जाता तुवें कितें सुंगटां हाडलीं नुस्तें हाडलें कितें हाडलें जाल्यार तुका करपा मेळटा तेश करून कितें हाड तुका करपा मेळटा बाकी म्हण तूं सगळे स्पायसीस हिंग मेळटाय गल्फान आख्खे जस्ट तें दोदोल बिबीक तें क्रिस्मसा टायमार मेळटा पूण एक कडेन मेळटा आसतलें मालिया चेची कडेन बी ते क्रिस्मसा टायमार स्वीट मेळटा हांवें चोयलो 2 फावटी कोणें गोंया सावन अशें करून हाडून खोपयताले ती करून खोपयता आसता आमगे मालिया चर्च आहा थिंगा बाकी तुमी तर येताय जाल्यार थोडें कुकींग शिकोवन ये आनी तुमी तर ड्रायविंगा येताय जाल्यार सगळें म्हणटा बरें आहा दुसरे कसले कामां येताय जाल्यार चोडें कुकींग बी इम्पोर्टंट आसता कित्याक शिकल्यार न्ही काम वायट जायना हांव म्हणना शिकपा जाय कुकींग बुकींग वेरी इम्पोर्टंट शिकपा जाय कित्याक हिंग जावं गोंया जावं हुंय तें कोतो पडटा घराको कोणें फॅमिली नाय फॅमिली हुंय भायर सरलो कुकींग करून जेवपा मेळटलें सो अशें करून मुगेलें कळ्ळें तुमी बाकी म्हणटा सगळें हिंग बरें आहा सगळें टायमार मेळटा आनी जस्ट आयज कुकिंगाचो व्लॉग घाल्लो आतां हांव कितें करपा दाखयता पूण मुगे हिंगा न्ही कुकिंगा स्पायस म्हळ्यार आमगे इंडियन ते अरेबीक स्पायस आहाय जें कितें हांवें तें घालपाचें शॉर्टकट करपाचें तें बरें जाल्यार पुरो जेवण पोटान गेल्यार पुरो बस इतलें आनी बाकी तुमी चोयाय केश करून कितें तें सगलें आनी कितें जाल्यार तुमगेले कमेंट कराय घाम येता सारकी गरमी आहा चड ह्युमिडिटी चड आहा आनी परत मागीर मेळटा तुमकां आतां वचोन म्हाका कटींग करपा जाय वेजिटेबल बी आनी परत मागीर मेळटा तुमकां हेचो पोटेटो भाजी करपा हांवें हेचो पोटेटो कट केले 3 पोटेटो कट केले तो आनियन घेयला थोडो आनी टोमॅटोज कट केले आनी हांव ऑयल यूज कोत्ती कॉर्न ऑयल आनी थोडें उदक जाय न्ही उदक असो हें बिसलेरी उदक घेयलां आनी होचो पेन आनी मागीर सांगता हांव कुकींग कित्याक कोत्ता तें सगळें मागीर सांगता तुमकां आनी हेचो चोय हिंग न्ही मुकोडे टोमॅटो पेस्ट आहा तो हांव घालतलो हे सगळे अरेबीक स्पायस हे तुमी चोवपाक शकताय हे सगळे अरेबीक स्पायस हे आमगे गोवन न्ही जे कितें आहाय तें घालपाचें आनी हिंगा थोडी कोरिएंडर कट केल्या ती मागीर हांव लास्टाक घालता तितून हेचो आतां हिंगा हें फोडणी मारता कांदो आनी टोमॅटो फोडणी मारता तेजे उपरांत म्हाका पेस्ट घालपाक जाय हिंगा ताचो रायस करपाक दवरला शीत सो आतां दवरला जालो ना मातसो टायम आहा आयज फ्रेंड्स 2 आयटम केलो रायस केला आनी ही पोटेटो भाजी केली ती तुमकां दाखयली ती भशेन आनी फ्रेंड्स आयजें जेवण ही पोटेटो भाजी टायप केल्या आनी वायट रायस आनी जेयता आनी मागीर मेळटा आनी सदां आपणेचेर जेवण केलें न्ही बरें लागता मेळटा तुमकां सो फ्रेंड्स आतां मुगे जेवण जालें आनी हांव समजता तुमकां आयचो व्हिडियो आनी मुगे मेसेज बरो लागल म्हूण सो हिंग प्रॉब्लम कितें आहा वायफायाचो मुगे सिम कार्डूय हिंग चलना आनी हिंगा इजिप्टा सिम कार्ड मुकोड ना सो अपलोड व्हिडियो करपाक जायतो प्रॉब्लम जाता सो हांव तुमकां मेळटा नेक्स्ट व्लॉगान टील देन टेक केअर बाय फ्रेंड्स मोग आसूं आनी बरें करून सगळीं